नमस्कार आणि येवकार परत एक फावट आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन जाचें नांव आसा काजुलो. काजुलो हो सदांच आपल्या पुरतीच उजवड दवरतात. पूण आमच्या मदीं अशे काजुले आसा आमच्या गोंयांतले जांचे उजवड सद्या तरी तांच्या भोंवतणी आसा. ताजे फ्रेंड्स, ताजी फामील तशेंच ताजे गांवचे लोक तांकां वळखतात, बेस बरे वळखतात. आणि तांचो हो उजवाड आमच्या पुराय गोंय भर पावोवपा खातीर पुराय भारत भर पावोवपा खातीर हो एक यत्न आणि ह्याच यत्नांतल्यान आमी सुरवात केल्ली ही कार्यावळ जाचें नांव आसा काजुलो. आणि अशेंच एक व्यक्ती जाचे हांवें जेन्ना वाचलें ताचे बद्दल तेन्ना एक गोश्ट तर नक्की आशिल्ली की म्हाका हाच्या बरोबर एक प्रोग्राम करपाक जाय, कारण असो टॅलंट सदांच आमच्या मदीं मेळना आणि तो कांय लोकांच्याच आंगान आसता हो टॅलंट. तशेंच एक व्यक्तीक हांव मेळपा खातीर पणजे साकून डायरेक्ट काणकोण हांगासर आयिल्लो आसा आणि काणकोणचे पंकज च्यारी हांचे बरोबर आयज गजाली करपाचो योग म्हाका आयला आसा. पंकज, सगळ्यान पयलीं येवकार आणि वेलकम टू द शो. नमस्कार. आय स्टार्ट विथ युअर स्कूल डेज, म्हणजे तुजें शिक्षण खंयसरल्यान जालें, कारण पंकजा बद्दल सांगता की ताजे हातांतलो जो गूण आसा तो इतले बरे ट्रॉफीज, लाकडाच्यो ट्रॉफीज, गाडयो तयार करतात. आणि ही जी गाडी तुमी पळयता ती पूर्ण लाकडाची आसा आणि ती स्वता तांणी हातान केल्ली आसा, हें हांव तुमकां पयलीं सांगपाक सोदतां. सो अशा तरेचो व्यक्ती आयज ताच्या वांगडा हांव गजाली करता. सो तुजी स्कुलांतल्यान तुजे फॅमिलीन अशें कितें काम करप चालू आशिल्लें? हय, माझी आजो पयलीं काम करतालो. हें स्टार्ट केल्लें म्हाज्या आज्यान. ओके. सो आज्याचें हें पप्पान घेतलें. पप्पा म्हाजो कितें करताले आजून, म्हळ्यार कसले तरेचे? हय, आज जें कठीण काम आसा तें म्हाजो आजो करतालो. जें लाकडान चडशें कठीण काम आसता पळय ओके. तें तो आपले तरेन इजी करून करतालो. तांचें नांव कितें? रघुनाथ च्यारी. ओके ओके. सो तेजी जी कला आशिल्ली ती म्हाजे पप्पा केली. पप्पा म्हाजो मास्टर कार्पेंटर. तो मुर्ती बी दिश्टी पडटा पळय त्यो मुर्ती बी तो तयार करता. ओके. आनी तशेंच म्हाकाय बी तें येवपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसतालें पप्पा काम करता तें हांव पळयतालो न्ही, म्हणून तें हांव बी करचें अशें म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली. पूण म्हाजें शिक्षण मातशें कमी आशिल्लें. हय, जल्म काणकोणान जालो. हांव एक 4 वर्सां हांगा शिकलो. ओके. सरकारी प्रायमरी स्कूल शिकलो, 4 वर्सां शिकलो. सो म्हाजें शिक्षणाक सारको शिकना म्हणून मम्मीन काडलो मामागेर घातलो. सो मस्ती करतालो. तें ल्हानपणां आसतात न्ही शिकपाचें तें. आनी इल्लोसो शिकपा इल्लो कमी आशिल्लो. हय. तें म्हाका मामागेर घातलो. वार्का सेंट मेरी हायस्कूल हांव शिकला. थंय स्कूल इल्लें मातशें स्ट्रिक्ट म्हणटकीर थंय म्हाका म्हाजे मामाची ज्यो चली आशिल्ल्यो तेंच्यांनी खूब रात दीस त्रास घेवन शिकयलो. दाडान पिकोवन पणस पिकयता म्हणटा पळय तशें करून पिकयलो. आनी हांव खूब तेंचो उपकारी आसा की तेणें म्हाका त्या टायमार शिकयलें म्हणून आज कितें तरी म्हाजे लोक चार लोक वळखता म्हाका. पूण त्या टायमार घराक मिस करतालो तूं? खूब मिस करतालो. जेन्ना सकाळ फुडें इस्कॉला वयतालो पळय तेन्ना वाटेर चलून वयता आसतना दोळ्यांतल्यान दुखें येतालें की खंय हांव पावलो आनी कितें करपाचें, मम्मी ना पप्पा ना, कितें जाता कितें कोणाक सांगतलो. पूण मामा गेली म्हाका खूब बरी करताली. कितलीय बरी केली तरी आवय ती आवयच न्ही. सो म्हाका खूब त्रास जातालो. पूण जेन्ना ते त्रास काडले पळय आतां म्हाका खूब बरें दिसता ते त्रास काडिल्ल्यान. हांव आज ह्या प्रुडंट मिडिया कडेन एक इंटरव्यू दिता म्हणून. बरोबर. म्हाका सांग, 10th पर्यंत तूं मडगांव आशिल्लो. सो आफ्टर दॅट परत घरा येयलो. 10th थंय कंप्लीट जाता म्हाजी आजी एक्सपायर्ड जाली. सो हांव मागीर म्हाजी आजी खूब म्हाका बरी करताली. मीन्स हांव आजे शिवाय खंयच अशें खंय वचनाशिल्लो. सो ती एक्सपायर्ड जाता की हांव वचूना थंय परतो. हांगाच रावलो. हांगाच रावन मागीर हांवें पप्पा काम करता पप्पाक हेल्प केलो. 1 वर्स हांव म्हाजें वेस्ट गेलें. हांगासर पळयतालो घरा कडेन? हय, घरा कडेन पप्पा बरोबर काम करतालो. सो पप्पाचें जें काम आशिल्लें पळय ते आमचो एक कस्टमर आशिल्लो कॅप्टन ब्रुनो म्हणून वास्कोचो. ओके. सो तो आमची कामां हांगा करून अमेरिकेक व्हरतालो. म्हणजे कसली कामां ती? बेड थ्रू काविंग बेड्स बी हेतून म्हाजे हेतून आसा. सो ती अमेरिकेक व्हरतालो म्हण पप्पाक तो वाव मेळटा तो म्हाकाय उमेद जाली की म्हाजी पप्पाचें काम अमेरिके पसून गेलां. सो
हांवें बी अशें करून पप्पा भशेन त्रास काडले जाल्यार म्हाकाय कितें यश मेळटलें काय अशें चिंतलें हांवें. सो ते टायमार आवड लागली तुका. आवड लागली हय. ओके. मागीर हांवें काम सुरू केलें पप्पा बरोबर. सो काम करीत हांव 1 वर्सभर म्हणल्यार आमचें तें रक्तांतलेंच आसा न्ही काम म्हणटकीर तें हांवें रोखडें पिकअप केलें काम करपाचें. सो मागीर हांवें गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो काय म्हणून हांवें कितें केलें ITI केली. ITI केली जस्ट फॉर गव्हर्मेंट जॉब टू एप्लाय गव्हर्मेंट जॉब. सो गव्हर्मेंट जॉब मेळप हें शक्य ना अशें दिसलें म्हाका. कित्याक प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब कशें मेळटलें तेका लागून म्हणटकीर हांवें ते एक चान्स पडल्यार पडलो म्हाका म्हणून एक ITI करून सर्टिफिकेट दवरली म्हाजे कडेन. खंयच्या स्ट्रिमीन केल्ले आयट कार्पेंट्रीज हय कार्पेंट्रीज. सो हेका लागून हांवें शिकपाक लागून अशें हें न्ही पूण कितें आसा घरा कडची शिकप आनी ITIतली शिकप तोच म्हजो एक प्रश्न आशिल्लो कारण ते डिफरंट आसा. हे घरा कडचें कितें आहा पप्पा म्हाका दाखयता तें प्रॅक्टिकल तुका पळोवपाक मेळटा आनी करपाक मेळटा. हय करपाक मेळटा. थंय कितें जाता आतां एक ब्लॉक आमी तो मार्किंग करता पळय तो मार्किंग करता आपोआप म्हणटा मार्किंग कर दवर पूण तो मार्किंग कसो करप आनी कित्याक लागून तो मार्किंग करप तें ITI म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. ओके. सो इन डिटेलिंग जें आसा तें घरा कडेन तुका शिकपाक मेळना. इन डिटेल म्हाका ITIन शिकपाक मेळ्ळें. तेजेर म्हाका घर येवन आनी म्हाजी हें जालें तेतूर भर पडली. आनी रिफ्रेश जालें. सो हेका लागून हांवें ITI केली आनी ती ITI केली ती म्हाका बऱ्या पडली. खंयच्या वर्सा ITI सोंपली तुजी? 2012 2012 एक वर्स हय फाटीं फुडें. सो आफ्टर ITI तुवें कितें आशिल्लें मनान आतां गव्हर्मेंट जॉबाक सोदतलो फुडले 2 वर्सां गव्हर्मेंट जॉब सोदतलो काय आनी खंय तरी जॉयन जातलो अशें कितें तकलेन आशिल्लें? एक्चुली आशिल्लें पूण गव्हर्मेंट जॉबा एप्लाय बीन केल्ले हांवें. आमचे भुरगे 4-5 जाण वाड्या वयले लागले. सो आसूं म्हणल्यार भुरगे लागले न्ही वाड्या वयले. सो नेक्स्ट टायम ट्राय करतलो. मागीर पप्पा बरोबर कामाक वचपाक लागलो. काम घेता थंय पप्पा कस्टमरा बरोबर उलोवपाक वचपाक लागलो. अशें बारीक बारीक हें घेतलें. मागीर एक आमकां मनीस मेळ्ळो योगेश प्रभुगांवकर. सो फर्स्ट ब्रेक म्हाका कामाचो योगेश प्रभुगांवकरान दिलो. कसलो आशिल्लो तो? तो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आशिल्लो हांगा अर्द फोंडार. व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणल्यार म्हाजे खातीर तो खूब व्हडलो प्रोजेक्ट. सो तो कस्टमर आशिल्लो तो सावथ आफ्रिकेचो फॉरेस्टर. सो तेका हांगा लाकडाचे तेका फ्रेमी करपा आशिल्लो आनी तेजो बंगलो आशिल्लो तो खूब व्हडलो बांदलो. एक 4-5 बंगले एक बंगलो म्हणल्यार ते 4-5 बंगले जाताले तेजो एक बंगलो आशिल्लो. खंय आशिल्लो हो कॉन्ट्रॅक्ट? हांगा लागींच आशिल्लो काणकोण एरियेकच. सो तो प्रोजेक्ट आमकां मेळ्ळो. तेणें तो आमकां दिलो आमचें काम हें पळोवन तेणें आमकां दिलो प्रोजेक्ट. सो त्या प्रोजेक्टाक तो जेन्ना प्रोजेक्ट घेतलो पळय हांवें आनी कांयच चिंतूना ना गव्हर्मेंट चिंतूना ना कसली एक्सपेक्टेशन दवरुना गव्हर्मेंटाची. त्या कामाचेर हांव म्हाजी कितें इच्छा आशिल्ली त्या कामाचेर हांवें पूर्ण केल्यो. सो आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर योगेश प्रभुगांवकर. एक्झॅक्टली. एक गोष्ट आमी सदांच म्हणटा की घरची सुद्दां गव्हर्मेंट जॉबा खातीर आपल्या चल्याक किंवा चलयेक मेळोवपा खातीर प्रयत्न करता. हो प्रयत्न करच्या परस ताजे कडेन समजा एक इनोवेटीव आयडिया आसा कितें तरी नवीन जाल्यार त्या आयडियाचेर भर दिवन स्वताचो बिझनस सुरू केल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें आनी हेच पंकजान सारकें प्रूव करून दाखयल्लेलें आसा. आफ्टर दॅट प्रोजेक्ट कितें आशिल्लें मनान की आतां ह्यान फुडें बिझनस सुरू करपाचो आपलो काय कितें? कितें जालें आमी प्रोजेक्ट सुरू करता आसतना पयलीं स्टार्टींग आमी खूब एफर्ट्स घातलो तितून आनी मागीर ते एक कितेंय खंयचेंय काम एक सॅम्पल करता आसतना खूब त्रास पडटा. सॅम्पल रेडी करता आसतना खूब त्रास पडटा. आमी 2-3 मिशिनां तयार केलीं म्हाजे भाच्याक घेवन मिशिनां तयार केलीं. सो मशिनां तयार केली म्हणजे ती म्हाजी आयडिया घेवन आमकां कशी इजी पडटलें काम करपाक ती म्हाका जाय तशी करून घेतली. हय म्हाका जाय तसले तयार करून घेतली. सो एक पाटी ते तयार जालें म्हणटकीर बाकीचें काम मागीर इजी पडटा. सो म्हाजे कामगार बी हांवें वाडयले आनी मागीर कितें जालें चडशें काम हांव कामगारा कडच्यान करून घेतलें. मेन थिंग मार्कींग जें आसा मेन कितें आसा तें हांव सगळें करून दितालो. सो मागीर ते कामगार करताले. मागीर कितें जावपाक लागलें म्हाजें काम इल्लेशें कमी जालें. सो हांवें तें म्हाजें काम म्हाका एक्चुली काम करपाक खूब आवडटा. काम रात दीस करता हांव. तुका म्हाका जेवपाक नाका खावपाक ना कांय ना फकत काम म्हणल्यार काम.
म्हाजें मातशें बेकार रावपा म्हाका बरें दिसूना. सो हांवें एक कितें चिंतलें, हांव केन्ना हांगा टोर्नामेंट बीन खेळयतालो, भायले ट्रॉफी हाडटालो आनी पूण बेकार आशिल्लें न्ही म्हणटकीर सामकोच बेकार नाशिल्लो, पूण अशें एक हांव चिंत्तालो कितें तरी दुसरें कितें करतलो अशें म्हूण चिंतलें हांवें. आनी एक बेश्टी एक ट्रॉफी म्हाज्या नांवाची एक ट्रॉफी करया म्हणून एक चिंतलें मनाक. तकलेन आयडिया आयडिया आयली. ट्रॉफी करूया आपल्या. हय, एक ट्रॉफी करूया अशें म्हणून. टोर्नामेंट खेळयतलो ती हांव भायल्यान हाडचे पेक्षा हांवें केल्ली कशी, हय हांवें केलें जाल्यार कशी जातली ते एक हय लांकडाची. हांव बसून एक स्केच तयार केलो. पयलीं स्केच केलो, बेश्टी कप अशें केलें, तें स्केच कॅन्सील केलो. म्हाजी नांवाची ती कोणें हेलें जाल्यार आख्या लायफभर नांव उरपा लागून हांवें तें रघुदुर्गा ट्रॉफी म्हण नांव केलें. तेजो म्हजे कडेन म्हाका दिसता फोटो आसा. ही पयली ट्रॉफी जी तयार केल्ली आनी ही ट्रॉफी म्हाका दिसता खूब गाजली. पयली ट्रॉफी अशी आशिल्ली जी लांकडाची इन डिटेल्स नांवां सकट ही ट्रॉफी 2016 हे रघुदुर्गा जें नांव आसा पळय तें म्हाज्या आजयेचें आनी आज्याचें नांव. म्हाज्या आज्याचें नांव रघुनाथ आनी आजयेचें नांव दुर्गाबाई. ते हांवें दोनी कंबायन करून रघुदुर्गा केला. ओ वाव. सो रघुदुर्गा ट्रॉफी हे म्हणजे तुमी ह्या नांवान टुर्नामेंट केला, टुर्नामेंटूच दवरला. सो ही पयली ट्रॉफी आशिल्ली तुजी. पूण ही ट्रॉफी जी केल्ली पळय म्हाका ह्या ट्रॉफी वयल्यान कळ्ळें की लांकडाची ट्रॉफी केली जाल्यार खूब मुखार चान्स आसा म्हणून. सो एक्चुली हांवें पयशा खातीर करूं नाशिल्ली, एक म्हाका आवड आशिल्ली म्हूण हांवें केल्ली. ती लोकांचे गेमीक जे खेळपाक येयल्ली पळय तेंचें इंटेंशन कितें जालें, चडशें प्रायज मनीचेर कोणाचें लक्ष नाशिल्लें, त्या ट्रॉफीचेर लक्ष आशिल्लें. बरोबर. अशें म्हणटा की कांय गोश्टींचो मोल नासता आनी तातूंतली ही अशी एक गोश्ट आशिल्ली जी मेळोवपा खातीर म्हाका दिसता ज्यो टिमी आयिल्ल्यो तांकां कॅश अमावंट ताचे पडिल्ले नाशिल्ले, फक्त ट्रॉफी आमकां व्हरपाक जाय अशी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आमकां त्या दिसा पळोवपाक तुमकां मेळ्ळी आसतली. बट जी पयली ट्रॉफी लोकांक आवडली नक्की, कितें फिडबॅक आयलो लोकां कडल्यान जे जिखले तांचे कडल्यान स्पेशली? हय जिखले तेजे कडच्यान बरो रिस्पॉन्स येयलो. तेंचे जी टीम आसा पळय प्रत्येक मेंबरांनी आपले घरा कडेन 15-15 दीस दवरले ती. मिन्स आपल्याक जाय प्रत्येकाने. हय सगळ्यांनी. एकलोच कसो दवरतलो, क्लबान दवरूं ना तेंच्यानी ती. आज हेंगेर फाल्यां दुसऱ्या फ्रेंडागेर अशें करून दवरली. आनी तसोच एक म्हाजो मित्र निलेश नायक तेणें म्हाका परशुराम बॉयसाची एक ट्रॉफी करपाक दिली. ट्रॉफीचो ब्रेक म्हाका तेणें दिलो. म्हणजे तुमचे क्लायंट जे असता म्हणजे ट्रॉफी खातीर क्लायंट हय फर्स्ट ब्रेक तेणें सांगलें की पंकजान ट्रॉफी केला, तूं ट्रॉफी भायर साकून हाडचे पेक्षा पंकजा कडेन करून घे म्हणून. सो तेणें त्या ट्रॉफीचे म्हाका पयशे दिले करपाक आनी हांवें करून दिली. सो खंयची आशिल्ली ती? परशुराम संघ हांगचो पैंगीणचोच क्लब तो. सो तेणें म्हाका करून हांवें ताका म्हाजे डिजायन हें घेवन हांवें ताका करून दिली. सो मागीर तोच निलेश म्हणपाक लागलो तुजी ट्रॉफी मुखार काणकोणाक पावतलो. आतां पैंगीणीकच आसा न्ही, काणकोणाक पावतलो जाल्यार म्हणपालो तुवें एक कोणाक एक ट्रॉफी कर आनी डोनेट करया म्हणपाक लागलो. हय तेणें एक आयडिया काडली कितें डोनेट केलें म्हणटकीर कोण पळयतलो न्ही ट्रॉफी. मुद्दम आतां कोणाकच फेमस ना, काणकोणाकच आसा, पैंगीणीकच आसा, काणकोणाक पावपाक जाय न्ही. सो आमी वर्ल्ड कप तयार केली एक. वर्ल्ड कप तयार केलें आनीक ताका फोन केलो अशी अशी ट्रॉफी आसा. तो म्हणपालो आपले सहारा वॉरियर्स म्हणून एक तेजी टिमीक फ्रेंड आसा, तेणें ताका फोन मारलो अशें अशें आसा तुमची गेम केन्ना आनी तुमची कितें एक्सपेक्टेशन आसा, तुमची ट्रॉफी केदी हाडपाची. तेणें सांगलें ट्रॉफी आपली पावली, म्हाजो फ्रेंड डोनेट करतलो तुमकां, तुमी टोर्नामेंटाचो प्रायज मनी कितलो आसा सांगा म्हण. त्या प्रायज मनीचो हें करून ती ट्रॉफी दिवपाक न्ही. प्रायज मनी खूब आनी ट्रॉफी येदी कथाय न्ही. हय ती बरी सादारण एक 3.5 फुटाची ट्रॉफी आशिल्ली. सो हांवें ताका ती डोनेट केली आनी तेन्ना म्हाका थंय गॅस्ट म्हूण आपयलो दिवपाक आनी ती ट्रॉफी म्हाज्या हातीनच तांकां दिल्ली. सो खूब प्रावड फील जातालें. खूब म्हाका पयशाचो हें नाशिल्लो तेन्ना. म्हाका फकत तेंच्या तोंडार जे त्या ट्रॉफीक पळोवन तेंची एक्सप्रेशन तेच म्हाजे खूब पयशे मेळ्ळ्या भशेन जाताले म्हाका. ही पयली ट्रॉफी जी कमर्शियली ताजे कडेन आयिल्ली आनी लोकांक ही खंयच्या तरी एका क्लबाक तांणी डोनेट केल्ली फॉर क्रिकेट टुर्नामेंट आनी स्वता तुवें ही ट्रॉफी दिल्ली तेन्ना.
सो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो म्हणजे कितें म्हटलें जेन्ना ट्रॉफी हातान घेतली विनर्सान सामकें तेंचे एक्सायटमेंट खूब आशिल्लो ते आनी तेंचे मोल नाशिल्लो की ते कितले खुशाल आशिल्ले तेंचो. तशीच आनी एक ट्रॉफी म्हाजो भाव कार्पेंटर पण तेका एक ट्रॉफी ऑर्डर येयल्ली पूण ती तेणें करूं ना ती तेणें म्हाका करपाक दिली. तो म्हाजो भाव गौरीश च्यारी ती हांव करता म्हण तोय बी कार्पेंटरच तोय बी कारागीर बरो कारागीर सो तेज्यान ती करपा जाताली पूण तेणें हांव ट्रॉफी करता म्हणून तेणें ती काडून म्हाका करपाक दिली. तेंच हांव म्हाजे घरच्याचें व्हडपण तेंच म्हणटा कित्याक आमी व्हडली फॅमिली केन्नाच एकामेकाचो दुस्वास ना आनी कोण बरें करता वायट करता तें ना फूल फॅमिली आमी 40-50 लोक आसा फॅमिलीक आमी सगळीं जाण एकठांय रावतात आनी एकठांय आमचें घर देवघर आमचें एक आसा आनी सगळे एकठांय रावन आमी कितें प्रॉब्लम जालो कितें बरी कार्य आसा सगळे एकठांय रावन करता आमी. खंयच्या लिडराची हे म्हणजे लिडर आसता आर्टिस्ट आसता तांची एक क्वॉलिटी जी बरी आसता ती ताजी फॅमिली तांच्या वांगडा आसता आनी जेन्ना फॅमिली वांगडा आसता तेन्ना केदोय व्हडलो दोंगर चडपाक खूब मुश्कील नासता. ताज्या नंतर खूब ट्रॉफीज तुवें केल्यो ऑल ओवर गोवा म्हणपाक शकता. अरावंड कितल्यो ट्रॉफीज केल्या आयज पर्यंत अंदाज? साधारण 52 ट्रॉफी केल्या. 52 ट्रॉफीज. एक क्लबाक हांवें 17 ट्रॉफी दिल्ल्यो. 17. कश्यो कित्या खातीर लायक वेगवेगळ्या टुर्नामेंटाक काय ना एकच टुर्नामेंटाक 17 ट्रॉफी केल्ले हांवें. तेंचो व्हडलो टुर्नामेंट तो सादारण लाखाचो टुर्नामेंट क्रिकेट टुर्नामेंटूच तो पूण तेंच्यांनी त्यो लाकडाचे न्ही प्रत्येक वेगळी तराचे हें दिल्लें मॅन ऑफ द सिरीज म्हणटिल्ली इंडिव्हिज्युअल ट्रॉफीज सगळ्यो आशिल्ल्यो पूण तेणें एकच क्लबान म्हाका 16 ट्रॉफी करपाक लायल्यो. त्यो 16 ट्रॉफी करूनय बी हांवें कितें सांगलें मेन जी ट्रॉफी आहा ती हांव डोनेट करतलो. क्या बात आहे. सो आफ्टर दॅट एक गोश्ट हांवें एक फोटो पळयल्लो तुजो तो एक जीप तुवें केल्ली जो फोटो सद्या आमच्या दर्शकांक सद्या टीव्हीचेर दिश्टी पडटा तोच फोटो. ही गाडी तुवें तयार केल्ली रेड कलरची जीप. सो ती कशी कितें आयडिया आशिल्ली तकलेन आनी ती वास्तवान कशी आयली? एक्चुली तकलेक येयली म्हळ्यार म्हाजो धाकटो 8 म्हयन्याचो भाचो आशिल्लो. सो भाचो म्हणल्यार सामको मोगाचो सामको. सो तेजे कडेन सगळे टॉयज आशिल्ले. टॉयज म्हळ्यार कितें जाय पळय न्ही तेका सगळे तेजो डॅडी हाडून दितालो. सो तेका अशें दिवपाक जाय आशिल्लें म्हाका गिफ्ट की तें अशें बाजारान मेळना तशें. एक बाजारान वस्त कसली मेळटा नुस्तें बाजारान मेळटा पूण आपली गोरोवन खावप नुस्तें हें दुसरी टेस्ट आसता पळय तेका तशेंच तें बाजारान विकती हाडिल्ली गाडी आनी आपणे करून दिल्ली गाड्याक कितलोय वालोर दिले जाल्यार तें मॅच जायना. सो हांवें कितें चिंतलें एक गाडी करतलो म्हणून धाकटी करतलो म्हणून चिंतलो. धाकटी म्हणल्यार चलयतलो न्ही तेका चलोवपाची करपाची हें जालें. सो हांवें स्टार्ट केली शेप बरी जावना. मम्मीन पप्पान म्हणपाली अशी करनाका मोड दुसरी कर. मोडली दुसरी पद्दतीन केली. पयली पॅक जीप केल्ली मागीर म्हणपालो ओपन जीप कर. म्हळ्यार हांव सगळें मम्मी पप्पाचें डिसिजन घेवन कितें करता तें डिसिजन घेवन हांवें कितें केलें जाल्यार मम्मी पप्पा हाडून दाखयता. मम्मी हें सारकें जालां तेजें प्रोपोर्शन सारकें आसा काय सकयली मोटें जालां वयली बारीक जालां तें तेजेर ती म्हाका सांगताली. आतां कितें जाता हातीरलेशें खूब करून हें करून मातशें हातीर बसलां. सो केली हांवें आनीक टायम लिमीट खूब कमी आशिल्लो कारणान रात दीस लागून केली. 3 दीस कंप्लीट न्हिदून हांव 3 दीस डे एंड नायट काम करून हांवें केली. ती काम करपाक म्हाजो हेल्प करपी भाचो आशिल्लो संकेत च्यारी म्हणून मयडेचो. ताका घेवन हांवें ती पेंटींग थंय करपाक म्हापसा व्हेली. कित्याक म्हापसा व्हेली हांगा कितें जाता काणकोण एरियेक जें सामान आमकां जाय पडटा पळय तें झूप करून मेळना जावं स्क्रॅपांतलें जावं अशें. बरोबर. त्या सायडीन तें फकत स्क्रॅपां हें तें खूब आसा. सो हांवें थंय येयली आनी आमकां 3-4 दीस गेले स्क्रॅपाचें तें सामानूच सोदपाक. तेजे ते बारीक हेजे व्हिलाचे स्टड आनी नट आनी ते तशें आसा तशेंच सगळें सोदून हाडलें. बेश्टी गेले जाल्यार व्हडले गाडयेचे खंय मेळटा ते आमकां धाकली गाडयेचे आनी स्मॉल सायज जाय आशिल्ली सगळी. सिटां बिटां सगळीं आमी थंय व्हरून तयार केलीं. सिटां शिवून घेतलीं स्पॉंज घालून फाटल्यान जे हें आसा तें सारकें
त्या भशेन तयार केलें आनी ती 4 सिटर गाडी केली. ओके. धाकटी 1 वर्साची भुरग्याक 4 जाण बसपाक शकता पळय इतली व्हडली गाडी केली आमी ती. सो त्याचो वेट कितलो आशिल्लो अंदाज? सादारण 80 किलो आशिल्लो. 80 किलो. हय. आमकां टायम नाशिल्ले कारणान आमी तेजे टायर आसा ते फायबरचे घातले. ते सोदपा पसून आमकां आख्खे म्हापसा माडयले आमी सामके, कित्याक आमकां त्या सायजीचे टायर जाय आशिल्ले. व्हडले मेळटाले सामके धाकले मेळटाले, आमकां सायजीचे टायर मेळनाशिल्ले. सो ते घेवपाकच आमकां टायम गेलो. आनी दुसरे दीस आमकां ती बड्याक दिवपाक जाय आशिल्ली. पयले दीस टेपींग जावना. टेपींग जावना म्हणटकीर म्हाजो फ्रेंड आशिल्लो हांगा टेपींग करपी कुंकळे, ताका हांवें रातीन फोन मारलो, हांव 12 येता, म्हाका शॉप ओपन करून टेपींग करून दी म्हणून. सो तो म्हणपालो 12 न्ही, सकाळ फुडें संक सुमार पाव, आपूण सकाळ फुडें संक ते 10 म्हणल्यार तुका रेडी करून दिता म्हणून. मागीर ताणें सकाळ फुडें संक शॉप ओपन केलें आपलें आनी आपणी टेपींग करून दिलें. सो इतली रिअलिस्टीक दिसता, कॅन यू बिलीव की इतली रिअलिस्टीक एक गाडी आपल्या भाच्या खातीर तयार केली. पूण गाडये तयार करच्या फाटल्यान मेहनत जी आसता ती खूब आसतली, ही गाडी पळोवन आमकां कळटा. जेन्ना कितले दीस लागले टोटल ही गाडी तयार करपाक? 17 days टोटल गाडी तयार करपाक फ्रॉम स्क्रॅच, म्हणजे डे 1 टू. एक्चुअली ती गाडी करपाक सारको 1.5 म्हयनो जाय, कंप्लीट सामकी इन डिटेल करपाक. ओके. 1.5 म्हयनो. हांवें ती 17 डेजा मदीं कंप्लीट केली. 100% जावना, सादारण 75% तरी हांवें कंप्लीट केली ती. सो ही जी तुमकां आतां सद्या जीप दिश्टी पडटा ती सद्या अजून पर्यंत ताजें म्हाका दिसता एक 40% काम जालां फक्त म्हणूं शकता. 60% काम ताजें उरलां, कारण तेजें डिटेलिंग खूब आसा आनी तें चालू आसतनाच आमी हांगासर पावले. आनी आमचें एक बरी गोश्ट की आमी हांगासर पळोवपाक शकतले की थोडें तरी काम कितें करता आसतना. आफ्टर दॅट तुवें आनिकूय जीप तयार केल्यो ज्यो लोकांनी तुका सांगलें की आपल्या खातीर जाय म्हणून. गोवा मायल्साची जी हें आसा पळय, तेंची टॅक्सी एप आसा पळय, सो तेणें म्हाका एक टॅक्सी करपाक लायिल्ली. एक्चुली तेणें एक इम्पाला म्हण गाडी करपाक लायिल्ली, फॉरेन गाडी ती. तिजेर हांवें बरी स्टडी केली आनी ताका सांगलें ही इम्पाला गाडी गोंयांत चलना, सो तुमची टॅक्सी एम्बॅसिडर तुमच्या हांगा टॅक्सी एम्बॅसिडर न्ही, सो लोगोचेर आसता. एम्बॅसिडर केल्यार कशी, तिणें मागीर फोन करून सांगलें एम्बॅसिडरच कर म्हणून. आनी तांकां ती येल्लो कलरान जाय आशिल्ली म्हणून तांकां ते येल्लो कलर. एक्चुली हो म्हाका रेफरल दिल्लो आमचो विरेश वजरानी म्हणून. ओके. सो हांव जे कंपनीन जॉयंट आसा BNI डायनामीक मडगांव, हेतून BNI म्हणून एक कंपनी आसा तेतून हांव जॉयंट आसा. सो ते एकामेकाक रेफरल दिवन कामां करून घेवप ती. सो तेणें म्हाका हें रेफरल दिल्लें की आपणाक एक जीप करपाक जाय, गाडी करपाक जाय, तूं वचून मेळ म्हणून. हो कॉन्टेक्ट म्हाका विरेश वजरानी दिलो. आनी ही सद्या कोणा खातीर आसा? ही आमचो एक शेट आसा, घरगुती शेट म्हणल्यार कळ्ळें तुका, आमचे जे भांगर आसा आमी तेज्याच कडेन करून घेता. ताज्या खातीर तो अभिषेक म्हणून, तेज्या चल्या खातीर एक गिफ्ट ती. आनीक जायते अशे तुजे फ्रेंड्स आसतले जांच्यांनी तुका मदत केली किंवा जांच्या खातीर तुवें काम केलें, जांच्या खातीर ट्रॉफीज केल्यो, अशें खंयचे आसा कितें? हय, आमी हांगा एक मांडवी परिवार म्हूण आसा. मांडवी परिवार म्हळ्यार जनबाई आनीक पवीरबाई, हे दुसऱ्यांक हेल्प करपाक सदांच फुडें आसता आनी बरी मुखार ऑपॉर्च्युनिटी दितात. क्रिकेटीन म्हणनाका, कसल्या फिल्डान म्हणनाका, एक बरी हें दितात सगल्यांक. सो तसोच तेंच्यांनी एक टोर्नामेंट दवरल्लो हांगा, मांडवी परिवार म्हणून टोर्नामेंट दवरल्लो. सो तांकां सादारण तेंचो एमावंट 1 लाखाचो वयर आशिल्लो. 1 लाखाचो वयर आशिल्लो म्हणटकीर तसोच आमचो निलेश म्हणपालो असो टोर्नामेंट आसा, सो तूं ट्रॉफी दिवपाक शकता, सादारण इतली दिल्यार पुरो अशें म्हणलें. हांवें म्हणलें तूं दिता म्हणून सांग, म्हणलें केदी करपा ती हांव करतां. तेणें म्हाज्या फुड्यानूच ताका फोन लायलो, ट्रॉफी आपल्या फ्रेंडा कडच्यान पावली, तुमी एमावंट कितलेचो सांगा म्हणून, मिन्स हेचो टिमीचो. तेणें टोर्नामेंटाचो कॅश एमावंट. सो तेणें सांगलो 1,11,000 कितें एमावंट आशिल्लो तेंचो. सो 1,11,000 केदी ट्रॉफी करपाचें म्हाज्या तकल्यांकच येना जालें. हांव केन्ना चिंत्ता जेन्ना हांव रातीन जेन्ना हांव काम बंद करून फ्रेश जावन आड पडटा पळय तेन्ना हांव रातीन एक डिजायन काडटा, स्केच काडटा, जावं मोबायलाचेर ट्रॉफी पळयता.
जावं व्हिडिओ पळयता कशें कितें करप तें सो हांवें चिंतलें म्हाका एक पेज मेळ्ळी लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड म्हणून ओके बरोबर लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड म्हणटकीर आमी हेतून कशें वचपाक शकता अशें हांवें चिंतलें एक आयडिया तकलेन येयली की ट्रॉफी आख्ख्या गोंयाक कोणें इतली व्हडली करूं ना तितली करतलो असं म्हण चिंतलें ओके ओके ती पयलीं चिंतली सादारण एक 5 फुटाची करतलो म्हणून 5 फुटाची कोणूय करतलो असं जालें मागीर 8 फुटाची जाली लास्ट हांवें ट्रॉफी 10 फुटाची तयार करपाची 10 फुटाची ट्रॉफी टुर्नामेंटाक दिली आनी ती फूल ट्रॉफी 8 दिसाक तयार केली हांवें हय आनी ताका मागीर सांगलें फोटो काड आनी तुज्या फ्रेंडाक धाड येदी व्हडली ट्रॉफी काड तो स्पेशल तेंचे आनीक टीम येयल्ली स्पेशल त्या टिमीक घेवन तो ट्रॉफी पळोवपाक येयलो आकाश तारीकर म्हणटा तो बरो नामनेचो बॅट्समॅन पुण्याचो तो ती हें पळोवन अजाप जालो कृष्णा सातपुते पसून आपणाक सामकी खूब बरें दिसलें आपणे इतली आपूण बॉम्बे दिल्ली हांगा सगळ्याक खेळ्ळो दुबय पसून खेळून येयलो तो पण तो म्हणपालो इतली व्हडली ट्रॉफी आपूण केन्नाच पळोवंक ना म्हणपालो बट ही गोंयची सगळ्यात व्हडली ट्रॉफी गोंयची तरी सद्याक व्हडली ट्रॉफी आनी लोक म्हणटात आपूण येदी व्हडली महाराष्ट्रान पसून ना पळोवंक ना आनी कारवारच्यान स्पेशल लोक पविरागेर येयले पळोवपाक ती ट्रॉफी केदी व्हडली आसा काय म्हणून मांडवी परिवार तेच जिखले तेन्ना तेंच्या घरा कडेन भितर व्हरपाक हांव गेल्लो घालपा भितर म्हाका दिसता अशे तरेचो टॅलंट आमचे कडेन आसा आनी त्या टॅलंटाचो म्हाका दिसता फक्त काणकोण पुरती न्ही पुराय गोंयान वापर करपाक जाय गोंयांतले लोक हाजे कडेन नक्की येतले फुडल्या फावटी आनी कितें जाय जाल्यार आनी जाता तितले जे कंपनीज आसा किंवा बाकीचे जे रिसोर्सीस आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्या टॅलंटाचो वापर करपाक जाय कारण हो टॅलंट खऱ्यांनीच सादेपणान कोणाक मेळना पंकज खरेंच खूब बरें दिलें तुज्या कडेन उलोवन देव बरें करूं थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच आणि प्रुडंटा वतीन हांव परत एक फावट तुका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता कारण इतलें बरें काम तुजें आसा अँड थँक्यू फॉर दीस टोकन ऑफ लव एक गोश्ट तर नक्की आसा की आमी म्हाका दिसता काल तुका सांगलां आमी येतले म्हणून आनी एका दिसान ही ट्रॉफी तुवें तयार केल्या एका रातीन दीस वील बी द बेस्ट टोकन ऑफ लव एक यादस्तीक आमच्या प्रुडंटा खातीर एक बऱ्यापैकी यादस्तीक आसतली अजून पर्यंतची अँड पुराय प्रुडंटच्या वतीन हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता देव बरें करूं थँक्यू